गव्हर्मेंट स्कुलाची भुरग्यां वांगडा मोग आसा. 2 वर्सां पयलीं तुमी ताका बस दिल्ली बिकॉज वी कुड नॉट अफोर्ड ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम बिल्ला टू बोलीन. आज आमच्या मनान एक इच्छा येयली की तांकांय हो स्टेडियम दाखोवया, तांकांय हो प्लेयर पळय इंटरनॅशनल प्लेयर्स आहा पळय नाल्यार ते येवपाक शकना. सो आमकांय खूब खुशी भोगता की तांच्या वांगडा हांगा रावन एन्जॉय करप आनी तांकांय जितली खुशी तांकां मेळटा पळय तांकां पळोवन म्हाका खुशी चड मेळटा. सो वी आर एन्जॉयींग हियर वॉचिंग दीस लेजंड्स लीग आनी सगळे भुरगे आमचे एन्जॉय करता. इनिशिएटीव घेतली गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांक दुसरे स्कूल अप्रोच करता तुका ह्या टोर्नामेंटीक तांकां आपल्या भुरग्यांक विल यू अरेंज समथींग फॉर दॅट? ना डेफिनेटली आता हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज जाला हे हेतून की जे यंगस्टर भुरगे आहा पळय हे व्हडले व्हडले प्लेयरांक पळोवन ते मोटिवेशन घेतले आनी लायफान तेंचे सारखे जावपाक ते इच्छा निर्माण जातली. सुद्दां एक ल्हानपणान एक्चुअली परिस्थिती इतली सारकी नासली. वी वर ऑल्सो समवॉट स्ट्रगलिंग इन लायफ. आज जेन्ना तांकां पळयता पळय आमचो ते भुरगेपण उगडास येता. सो एन्जॉयींग विथ देम ब्रिंग्स आवर मेमरी बॅक जी पयलींची आसली पळय. सो एनी हेल्प तांकां जाय पळय आय एम ऑलवेज देयर फॉर माय चिल्ड्रन्स ऑफ दाबोलीम गव्हर्मेंट स्कूल एक्चुअली. हाजे पयलीं तुवें तांचे खातीर क्लासरूम मांडल्या, बस प्रोवायड केला आनी यू डन अ लॉट फॉर दीस चिल्ड्रन. देर सिम्स टू बी अ व्हेरी स्ट्रॉंग अटॅचमेंट. ताजेर कितें सांगूंक शकता? ना ल्हानपणांसून माय सिस्टर स्टडीज इन दॅट स्कूल. माझे खुबशे फ्रेंड्स आहा जे म्हाजे बरोबर आहा त्या स्कुलान शिकलेले आहा. आय वॉज इन डिफरंट स्कूल बट एक मोग जाल्लो आहा त्या स्कुलान. बॉन्डिंग जाल्लो आसा. सो एक दिसता की जेन्ना देवान कितें तरी दिला न्हू त्या स्कुलाक लागून कितें तरी करपाचें. आप बहुत नाच रहे थे, 4 लग रहा था, 6 लग रहा था. क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है. आगे जाके खेलना चाहते हो? सरान आयज आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे ग्रावंड पळोवपा खातीर, ही मॅच पळोवपा खातीर आनी आमकां भुरग्यांक नशिबान नासली येदो व्हडली मॅच पळोवपा खातीर. आनी सरा वांगडा भुरगीं खूब एन्जॉय करतात. अशें म्हाका म्हणटात की टिचर सरा वांगडा कितें तरी प्रोग्राम आसा जाल्यार आमकां सांग, आमी सगळीं इनवॉल्व जाता. कारण भुरगीं खूब एन्जॉय करतात आनी भुरग्यांचें नशीब आमकां कमला सरा सारको आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक पर्सन मेळ्ळा आमकां साथ दिवपाक. मेन प्रॉब्लम आसता की सद्या आसा की आमकां स्पेस कमी पडटा. स्कुलान स्पेस सारकी कमी आसा. आनी जेन्ना ही गोश्ट हांवें सराक सांगली तेन्ना सरान सांगलें की आपूण हे येदे व्हडले प्रॉब्लम आमचे सर स्वता खुशेन रेडी जाल्यात आमकां सॉल्व करपा खातीर. ही एक बरी गोश्ट हे सहसा आमकां कोणा कडसून मेळना. ते आमकां सरान शब्द दिला की आमकां एक 4 क्लासरूम बांदून दिता आनी खरेंच आमच्या स्कुलाचे एनरोलमेंट खूब वाडटलें आनी स्कूल खूब प्रोग्रेस करता. फॅसिलिटी दिल्या जेन्ना आमकां उदक नासलें तेन्ना नळाची फॅसिलिटी दिली आनी फर्स्ट आमी जेन्ना हांगासर इनॉग्रेशन आसलें हेजे ग्रावंडाचें तेन्ना आमकां हांगा इनवायट केली आनी दीस इज द 4th टायम आमी हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमकां हांगासर येवपा खातीर.